सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट मनोहर पर्रीकर सिरीज ही तशी देशातली नामवंत सिरीज जे वैज्ञानिक आसा तांच्या खातीर गोंयांत अशे वैज्ञानिक तयार जावचे म्हणून आमी सुरू केल्लो प्रोग्राम. पोरूच्या वर्सा आमी पयले फावटी देशांतल्या युवा वैज्ञानिक जे आसतले तांकां पुरस्कार दिवपाचो आनी विच द अमावंट इज अप्रॉक्सिमेटली 5 lakhs विच इज द हायेस्ट इन द कंट्री. अशा पद्दतीन युवा सायंटिस्टाक एकदम व्हडलो पुरस्कार कोणूच दिना. देशांत आमी गोंयांत पयले फावटी डिक्लेअर केले आनी डॉक्टर अनिल काकोडकर हांच्या चॅरमॅन स्पिचा सकयल एप्लिकेशन जवळपास 121 एप्लिकेशन्सांची शॉर्टलिस्ट जाली, 14 जाली. 14 जावन लास्ट एक सिलेक्ट केले, तेंचे डायरेक्टली इंटरव्यू घेतले आनी डॉक्टर मथवराज मथवराज हो युवा वैज्ञानिक पुरस्काराक ताजें सिलेक्शन जालें. डॉक्टर मथवराज ही इज वर्कींग इन इस्रो. चंद्रयान 2चेरूय वर्कींग करतालो, ताज्या उपरांत चंद्रयान 3चेर ताजो मेन काम आशिल्लें आनी त्याच खातीर हांव डॉक्टर मथवराज आनी इस्रो हांकां खूब खूब अभिनंदन करता. ही इज जस्ट 33 year old. 13 डिसेंबराक हो पुरस्कार आमी इस्रोचे चेअरमॅन हो पुरस्कार दिवपाक तांकांय बी ह्या कार्यक्रमाक आपयल्या आनी ते स्वता ह्या कार्यक्रमाक येतले. Got information from scientists who are less than 35 years. Yes. And who are kind of pursuing research career in India to sort of give us details about what they have done and what they are planning to do going forward. And then it had a good response. More than 100 looked at the detailed content, shortlisted them, and then we had a second round to further shortlist. And finally we selected 14. And these 14, the whole panel met them, in fact, over 2 days. So we spent roughly an hour with each candidate, discussing what they are doing. And then made the choice of one finally. So they were all very good. All 14 were so good.